दर्यावेळे वयल्या वाठारांत रावपी लोकांचे जिवीत पारंपरीक नुस्तेमारी व्यवसायाचेर आदारीत आसता। ह्याच नुस्तेमारे कडल्यान सरकार आतां पयशे घेता। हे पयशे घेवपाचे सरकारान बंद करचें अशी मागणी बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी केल्या। लोक फकत पयशां खातीर गरोवपाक येना तर एक आवड म्हणून गरोवपाक येतात। तशेंच दावणी मारून लेगीत नुस्तेमारी करतात। आयज सरकार अशा व्यवसायांत लेगीत पयशे घेवपाक लागल्यार लोकांनी करप तरी कितें असो प्रस्न थळाव्या बाणावलेकारांनी उक्तायला। दोयरो म्हळ्यार आमगेलो लायफ गो जिवीत। हे दोयऱ्याचे आमगेले नुस्तेकारांनी पोट बोला आनी हे दावणी मारपाच्यो गोऱ्या बोडगे न्हंयकोळे दोयऱ्याको गरावपा आमगेले पांय तेम शिकयला। सो ही दावणी मान लोक आपणागे डिस्पोट इग्राज कोतालो। हे दावणीचे आनी गोऱ्या बोडीचे गव्हर्मेंटान 500 रुपया रेट दोल्या। हे पाट ते 500 दोतले आनी एक वर्सान 5000 कोतले। हे गरीब लोकां हे फिशींग करपा तेमी फ्री करपा जाय। हेजे पयशे घेवप नाय। आमगेले जायते गोंयकार भाव ते इंग्लंडा जर्मनी हॉलंडा गेले आनी जेन्ना थिंग फिशींग रॉड बी घेवन येताय बायल भुरग्यां बारा केन्ना दोयऱ्याकोळे न्हंयकोळे गरावपा येताय उमेदीन पयशे करपा न्ही तेंगे उमेद हो एक स्पोर्ट। हेजे दुखून गव्हर्मेंट पयशे कोत म्हळ्यार चोय। हे नेटाचे आमगेलो गोंयकार लोक गरावपा दुखू येवपा ना दोयऱ्याकोळे। सो हे दोयऱ्याको येयना जाच्या कोताय काय कोल हाफ करूं कोताय काय आम कोणा हे चोयाय। हांव एक 40 आमदारां सांगता हे तुमी इश्यू आल्टो बंद करून उडोवपाचो। हांव 40 आमदारां चॅलेंज कोता जो हे दोयऱ्या कितें रूल जावन जाला आमचे बरो येवाय 5 किलोमीटर स्विमींग करपाचें आनी तेंक हांव 1 किलोमीटर मुखार दोता आनी जरी तर तेम म्हाका 5 किलोमीटर स्विमींग कोतालो तेम 4 किलोमीटर स्विमींग करपाचें तेम तर म्हाका हाट मारलो जाल्यार हो रूल पास आनी जरी तर तेम हांवें हाट मारलो न्ही हो रूल स्क्रॅप करपाची ही मुगेली 40 आमदारां चॅलेंज।